नमस्कार, पोया प्राइम खबरो. पोर्तुगालात जल्म नोंद केल्यार गोंयकार पुर्तुगेज जाता काय ना. मुख्यमंत्री एक जाल्यार कायदे तज्ञ सांगतात वेगळेच. चर्चिल कायतूचे राजकारण लाखभर गोंयकारांक नडटले. तेजपालाचे लैंगिक अत्याचार केशीत 3 साक्षीदार गोंयांत. पणजे न्यायदंडाधिकाऱ्या मुखार चल्ल्या जबानी. शोमा चौधरीची शेनवारात जबानी. तेजपालाची पुलीस कस्टडी सोंपली. महान गांधीवादी दक्षिण आफ्रिकेचे आदले राष्ट्राध्यक्ष नेल्सन मंडेला संवसाराक अंतरले. संवसाराबरोबर भारतातल्या फुडाऱ्यांनी उक्तायले दुःख. झुजाऱ्याक ओपली आर्गां. भाजपा मराठीचे विश्वासघातकी. वेंचणुकेपुरते मंच आणि आंदोलकांक घेतले वापरून. मराठी आंदोलकांचो म्हापशां फोग. आंदोलनाक भाजपाचो एकलोय आमदार ना. आणि बेंगळुरूच्या चर्चिल ब्रदर्साचेर 3 आड 1 गोलान जैत. आय लिगांत बेंगळुरू पयल्या सुवातेर, चर्चिल सामके मुळाक. खबरो विस्तारान. पोर्तुगालात जल्म नोंद केल्यार एखादो गोंयकार पुर्तुगेज नागरीक जाता काय ना हाचेर मुख्यमंत्री एक जाल्यार कायदे तज्ञ वेगळेच उलयतात. पर्रीकार म्हणटा जल्म नोंद केलो म्हण नागरिकत्व मेळना. आदोगाद क्लिओफात म्हणटा नव्या पुर्तुगेज कायद्या प्रमाण जल्म नोंद केल्यार नागरिकत्व आपसुकूच मेळटा. चर्चिल आनी काँग्रेसीन मेळून कायतू आड केल्ले राजकारण लाखभर गोंयकारांक माल पडपाक शकता. गोंय सरकार हो मुद्दो संसद आनी कोर्टा मुखारय काडटलो. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार म्हणटा पुर्तुगालान जल्म नोंद केलो म्हूण ताका देशाचें नागरिकत्व मेळना. मात कायदो तज्ञ आदोगाद क्लिओफात वेगळेच सांगता. पोर्तुगालच्या 2006 वर्साचे कायदो दुरुस्ती प्रमाण पोर्तुगालात जल्म नोंद करतल्याक पुर्तुगेज नागरिकत्व मेळिल्ल्यात जमा जाता. I can tell you, just because a birth is registered in Portugal, he cannot become citizen of that country. Citizenship does not come just by registration of birth. Citizenship require more procedures to be completed. What does Portuguese constitution says? It says if your birth is registered in Portugal, you have a right to become citizen. There is a difference between the right to become citizen and giving citizenship. See, the law in Portugal right now is a 2006 law, which speaks of registering your birth in Portugal. You get that citizenship. Portuguese citizenship by registration. So it is not nationality, it is citizenship. Citizenship by their law. Okay. By our law, the moment you get citizenship of another country, you lose citizenship of this country. आमदार कायतू सिल्वा पुर्तुगेज नागरिक हो केंद्रीय गृह मंत्रालयाचो आदेश मुख्यमंत्री पर्रीकाराक मान्य ना. ताचे म्हणण्याप्रमाण मंत्रालयाचो निर्णय राजकी. It has decided regarding what wrongly because he has a stay on it. I don't agree with MHA. The decision is wrong. तुम्ही म्हणतात जे अमरेला डिसिजन It was a decision under political pressure. Whatever MHA decision, it will be proved to be a totally manipulated decision. First of all, hearing was given by one, notice was issued by second, and decision is given by third. This is not permitted in statutory. This is statutory decision. Have they checked? Is the same Kaitu? First of all. Have they checked with Portuguese authorities whether he is the same person? So I am not going to those merit. Those merit will be argued in the court. केंद्रीय गृह मंत्रालयाक धरून कायतूचे केशीन दिल्ल्या आदेशाचो फटको सुमार लाखभर गोंयकारांक बसतलो असो पर्रीकाराचो अदमास. खासदारांक सांगून हो विशय लोकसभा आनी राज्यसभेतय काडपाक लायला. होच प्रश्न सरकार कोर्टा मुखारय काडटलो. When the matter comes to the court, government will put up its view before the High Court. See, I am also writing that because of your political conspiracy, this habit of Congress by using the Home Ministry is now going to create problem for at least 1 lakh Goans whose birth invariably have been registered in Portugal, not necessarily for citizenship but only for record purpose. You are writing to whom? I am writing to Home Minister. Obviously, and I will ask my people to raise it in Parliament also. I told Sripath Naik to raise it. I told Rudy to raise it in Rajya Sabha. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकिक शिलकार आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी.
तेजपालाच्या लैंगिक अत्याचार केशीत पीडित चलयेचे इश्ट आशिल्ले तेहलकाच्या तिगा पत्रकारांची पणजे न्यायदंडाधिकाऱ्या मुखार जबानी चल्ल्या. तिगूय गोंयांत आयल्यात. पीडित चलयेन सगळ्यांत पयली घडिल्ली गजाल शोमा चौधरी आनी ह्या तिगांकडे उलोवन दाखयल्ली. तांची जबानी खूब म्हत्वाची. शोमाची जबानी शेनवारा जातली. तेजपालाक क्रायम ब्रांचीत उजरावप चालूच आसा. शुक्रारा ताका परत मेडिकलांत व्हेल्लो. ताची पुलीस कस्टडी सोंपली. पणजेच्या JMFCन लैंगिक अत्याचार केशीन तेहलकाची आदली व्यवस्थापकीय संपादक शोमा चौधरी आनी हेर 3 जाणांक समन्स काडिल्ले. जी विष्णू, सौगत दासगुप्ता आनी ईशान तनखा हे तिगूय शुक्रारा न्यायदंडाधिकाऱ्या मुखार रावले. हे 3 जाण पीडित चलयेच्या बरोबर तेहलकान काम करपी. पणजे न्यायदंडाधिकाऱ्या मुखार तांची जबानी घेतली. पीडित चलयेन लैंगिक अत्याचाराची पुराय घडणूक ह्या तिगांक सगळ्यान पयलीं सांगिल्ली. तांची जबानी खूब म्हत्वाची. तेहलकाची आदली व्यवस्थापकीय संपादक शोमा चौधरीकय कोर्टान समन्स धाडिल्ले. ती शेनवारा जबानी दिवंक न्यायदंडाधिकाऱ्या मुखार येवपाची शक्यताय आसा. दुसरे वटेन आरोपी तरुण तेजपालाची शुक्रारा परत एक फावट GMCन वैजकी तपासणी जाली. ताची पुलीस कादय शुक्रारा सोंपता. शेनवारा ताका पुलीस कस्टडी वाडोवन घेवंक क्रायम ब्रांचीचे पुलीस JMFCन व्हरपाचे आसात. प्रुडंटा खातीर मुकेश कुमार आनी तुळशीदास च्यारी. दक्षिण आफ्रिकेचे आदले राष्ट्राध्यक्ष महान गांधीवादी मदिबा नेल्सन मंडेलाक बिरेस्तारा मरण आयले. ते 95 वर्सांचे आशिल्ले. तांचे भारताकडेन खूब लागींचे संबंद आशिल्ले. तांकां भारतरत्न पुरस्कारय फावो जाल्लो. तांकां आर्गां म्हण भारतान 5 दीस दुखवटो जाहीर केला. राज्यसभेचेय कामकाज तहकूब केले. जोहान्सबर्गांत तांच्या घरा मंडेलाक मरण आयले. नेल्सन मंडेलाक संवसार शांती, अहिंसा आनी आफ्रिकेंतल्या स्वातंत्र्या खातीर वळखता. दक्षिण आफ्रिकेचे आदले राष्ट्राध्यक्ष नेल्सन मंडेलाची भलायकी पुलमावाचे दुयेंसाक लागून फाटल्या कांय म्हयन्यांसावन बरी नाशिल्ली. बिरेस्तारा राती तांकां मरण आयलें. तांच्या मरणान दक्षिण आफ्रिकेसयत पुराय संवसारभरांतल्या मानेस्तांनीक दुख्ख उक्तायलां. भारतानय तांच्या मरणाचेर दुख्ख उक्तायलें. तांकां आर्गां म्हूण भारतान राज्यसभेचें कामकाज शुक्रारा सोमार मेरेन तहकूब केलें. नेल्सन मंडेलाक शांती, अहिंसा आनी आफ्रिकेंतले स्वातंत्र्या खातीर वळखतात. दक्षिण आफ्रिकेन काळे आनी गोऱ्यां मदलो भेदभाव ना करपा खातीर नेल्सन मंडेलान आंदोलन सुरू केल्लें. तांच्या ह्या आंदोलनाक भारतान तेंको दिल्लो. तांणी 27 वर्सां बंदखणींत काडली. बंदखणींतल्यान सुटले उपरांत ते 1990 वर्सा भारतान आयिल्ले. ताचे उपरांत 1995 ते भारतान आयले. तांणी महात्मा गांधीची तत्वां आपणायली आनी ताचो प्रसारय केलो. भारताचो सगळ्यान व्हडलो भारतरत्न पुरस्कार नेल्सन मंडेलाक फावो जाला. हो पुरस्कार मेळपी ते दुसरे बिगर भारतीय. 1994 ते 1999 मेरेन ते दक्षिण आफ्रिकेचे राष्ट्राध्यक्ष आशिल्ले. 2001 तांकां इंटरनॅशनल गांधी पीस पुरस्कार मेळ्ळो. शांतता आनी अहिंसेचो प्रसार करूंक तांणी दिल्ल्या योगदाना खातीर तांकां हो पुरस्कार मेळिल्लो. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.